हॅलो दोतोर, हे कारण आज आमचे बरोबर आसात डॉक्टर एडविन गोम्स, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, गोवा मेडिकल कॉलेज. तुमचे भलायकी संबंधातले डायबिटीज, हायपरटेन्शन, प्रेसावांचे काळजाचे जे प्रश्न आसात ते तुमच्यानी आमकां विचारूं येतात. कारण बरीच रंजक आसा. आणि सर, आय मस्ट रियली अप्रिशिएट दॅट डिस्पायट ऑफ युअर बिझी शेड्यूल तुम्ही बरेच म्हणजे प्रेमान आणि आत्मीयतेन इन अ लायटर मूड यू आर टेलिंग लॉट ऑफ म्हणजे यू आर एक्सप्लेनिंग टू द पेशंट. म्हाका सांगा, होच तुमचो क्लू मातसो फुडें व्हरता. ऑफन पीपल से लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. म्हणजे मन मोकळेपणान हांसप हें सगळ्यात बरें वखद अशें कित्या खातीर म्हणटात? हाचें को रिलेशन कितें एज फार एज हेल्थ इज कन्सर्न? एक म्हणटा ती इट इज वेल नोन, सगळ्यांक खबर आसा दॅट इफ यू कीप एवरीबडी हॅपी एंड इफ यू रिमेन हॅपी तरी तर तुवें सगळ्यांक खुशाल केलें आनी तुकाय खुशाल दवरलें, देन युअर लायफ इज गूड. एंड देर इज लॉट ऑफ रिसर्च, भरपूर रिसर्च आसा की that are certain substances that are produced, आमी endorphins म्हणटा पळय तें, that are produced that make you feel good. And because it makes you feel good, it gives you sort of a protection against all these lifestyle diseases. So it is good. Laughter is a very good medicine. You must तर टेन्शन घेऊन काम कर. in fact I don't know what is tension, पूण लोक म्हणटा what tension, तें घेऊन काम करपाचें न्हू. हांसतें तोंड, make everybody happy, laugh. Yes. Crack a joke. You crack so many jokes. That is the best medicine. नाही डॉक्टर, म्हणजे कितें आसा बेसिकली आमी एज यू ऑल म्हणजे जे तुवें प्रत्येक फावटी कार्यावळीच्या संदर्भान हांगा बशिल्ले प्रत्येक मनीस सांग की लायफस्टायल डिजीज वी आर टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स आणि अबाउट डायट एंड बट देर आर सिंपल बेसीक टिप्स. जशें आमी म्हटलें की एखाद्या वेळी मन मोकळेपण हांसप आमी विसरल्यात. जशें तुमी सुरवातीक सांगलें, आमी बाकीचे सगळें आमकां लक्षात आसता. वी ग्रेट पीपल बट वी डोंट एंटरटेन देम होल हार्टेडली. आमी तांकां मनांतल्यान असो आमी हो गेलो काय त्या फंडाना हो अशें उलयतालो, तो तशें उलय, हो चड शाणो, हें तें अशें करून हें करता. वी आर आमचो जो नॅचरल इन्स्टिंक्ट आसा. एक्चुअली दे ऑलवेज से दॅट ह्युमन बिंग्स आर बॉर्न टू बी हॅपी अँड टू मेक अदर्स हॅपी. आमी कितें करता, तुमी खूब फावटी म्हटलें जो शब्द वापरला रॅट रेस. वी आर इन रॅट. आमकां म्हाका जर दुसऱ्याक फायदो जाल्यार म्हाका दुख्ख जाता की हेका फायदो जालो म्हणून. आनी हांगा आमचो एटिट्यूड, आमचो जो नेचर आसा ते वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम अवर वॉट वी आर बॉर्न विथ. And I think that is the reason why we are landing in lot of this unwanted complications. Very true. These are all we are inviting. Because we are not living a very healthy life and we are not actually taking care of ourselves. Forget taking care of others. जसे तुम्ही आता सांगले की जसो एखादो मनीस मन मोकळेपणान हांसता, भुरग्यां बरोबर खेळटा, तेचें मन आनंदी उरता, तो सुखी जाता, समाधानी जाता. आनी जेन्ना तो मनीस सुखी आनी समाधानी जाता, his full system, not only the mind, the full body works with that temperament and harmony with the surrounding and the nature. And probably the body's resistance is good. So even other diseases like grip, flu, or loose motions, or body ache, or naak galap, this will not come. अच्छा. Doctor, आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. Hello? Hello? Yeah? Doctor, my son, no, he's 17 years old. Yeah. And when his demands are not fulfilled, no, he gets irritating and he gets palpitation and heartbeat is very fast. Yeah, I understood. I came to know your problem. Yeah. You see, आता कितें जालें, सगळे भुरग्यांक पळय आसा, होय. म्हाका सदां याद येता, हांव शारदा मंदिरांत पळय म्हजी चलयेक पावोवपाक वतालो. आमी आजून गाडी घेवंक ना आनी गाडी घेवचो ना. तर हांव म्हजी चलयेक पळय शारदा मंदिरांत पावोवपाक वतालो. म्हजी चली सांगताली, मातशें पापा तूं इस्कॉलांत पावयनाका, मातसो पयलोच दवर. तें ल्हान आशिल्लें तेन्ना, इट वॉज अरावंड 4 years old. म्हाका लज दिसता तूं स्कुटराचेर म्हाका पावयता तें आनी हेर सगळीं गाडयेन थंय शारदा मंदिरांत वता. सो हू हॅज मेड द चायल्ड हॅव दीस डिमांड्स? वी ओन्ली. करेक्ट. आमीच केला तांकां डिमांड. तांकां जाय तें आमी दिता. बरोबर. You want to have a very simple experiment, you put your son in a boarding school, he will learn what is life. Correct. Or ask your son to join one social group, one NGO, which are looking after poor street children, he will learn life. Then his demands will reduce. Correct. मास्तर डॉक्टर, तुम्ही यू हॅव हिटेड म्हणजे जो ऑब्जेक्ट आसा तो तांचो मेसेज तांकां कळ्ळो आसतलो. आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो? हॅलो? या. उल्हास केरकर साखळच्यान उलयता. केरकर बाब, प्रश्न विचारात. म्हाका एक कळपाक जाय आशिल्लें की कॅलेस्ट्रॉल वाडटा कित्याक, आनी सेकंड क्वेश्चन म्हजो आसा की कॅलेस्ट्रॉल रेड्यूस करपा खातीर कितें खबरदारी घेवपाची? व्हेरी गुड क्वेश्चन. व्हेरी व्हेरी गुड क्वेश्चन. पळय, आमकां दर एके दिसाक काम करपाक उमकी कॅलरीज जाय. जेन्ना आमी चड कॅलरीज खाता
आनी तो कॅलरीज आमी बर्न करिना शेतकामती करता ते भाशेन तेन्ना दोज कॅलरीज वील गेट स्टोर्ड इन द बॉडी आमचे कुडीन उरतले एज कोलेस्ट्रॉल. जरी तर तुका ती कोलेस्ट्रॉल कमी करूंक जाय you have to reduce the amount of calories and burn those calories. Diet and exercise. Ata manta that we can start exercise, cycling, climbing up stairs, don't use the lift, walk 1 or 2 kilometers, good. Pun diet achir kon laksh dawrina. And one of the worst habits of diet is the idiot box. Not prudent TV, idiot box. We watch the idiot box and we eat, so we eat more. बरं मस्त डॉक्टर तुम्ही तांकां योग्य अशी समर्पक जाप दिल्या ते कार्यावळ पळयता जाल्यार ह्या म्हणजे कोलेस्ट्रॉल कशें वाडटा किंवा चड हेच्या आमी उत्तरां दर कार्यावळींतल्यान ऑलमोस्ट वतातूच बाय वन एक्सपर्ट ऑर अदर. म्हाका दिसता तुमी कार्यावळ नियमीतपणे पळयात तुमच्या सगळ्या प्रश्नांक जाप मेळटलीच. आनी आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो या माय नेम इज जुझेप Anis फ्रॉम Makazana South. जुदी बाब तुमच्या घरा कडेन टीव्हीचा आवाज कमी करा आनी मातशें मोठ्यान उलयात. म्हाका 80 years old. या गुड I take regular walks, everything. गुड Only I get gas after lunch and dinner. या That's all. Gas, no? Yes, gastric problem. Okay, very good. Your name is Jose and you're not taking any medicines, no? You're taking medicines? ना ती लाईन कट झाली. Cut झाली, okay. Jose is 80 years old. 80 years old. So he's a very healthy man. Very healthy man. ताणे फक्त एक दुबाव काडपाक एक एंडोस्कोपी केल्यार पुरो. The endoscopy will show that his stomach is normal or not normal. म्हाका दिसता according to what I know, what experience I have, म्हजी सगळी पेशंट जाणट्यो, that he'll have something called as gastroesophageal reflux disease. पोटांतले पळय आमी जेवता ते मातशे वयर येता in the food pipe and that is why he's getting gas. For this the treatment is very simple. One of the high court judges once came to me and I told him you've got gastroesophageal reflux disease. He says, doctor, what to do? प्रत्येक वरांनी इल्लें खा, पोट भरून जेव नाका, इल्लें खा वतलें आनी तिखट तेलाची वस्त खाय नाका. I think Jose is a very healthy man and please tell us the tricks of remaining alive till 80 because Dr. Rao and myself want to cross 80 years old. येस गुड सर. म्हाका दिसता आमकां आनीक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 या प्लीज. हॅलो हांव शैला उलयतां. हा शैलाबाई मातशें मोठ्यान प्रश्न हॅलो विचार. शैला हांव एक्चुअली आय एम अ सिंगर. व्हेरी गुड. तू क्या म्हण म्हाका म्हाजी वॉयस पडत रावता सदां म्हणजे ताळ वफन पडटा हे दिसांनी. हा व्हॉट इज द सोल्युशन फॉर दिस? म्हणजे कित्याक लागून पडटा? I want सोल्युशन कितें आसा हेका? I want हाय पीच सॉंग्स म्हणपाक मातशे प्रॉब्लेम जाता. I am not an expert at this, but I think it is worthwhile consulting one ENT physician, seeing your vocal cords, how they are. ओके ओके. And if नाही you are- एंडोस्कोपी केल्ली पयली म्हाका. शैलाबाई म्हाका तेणे मागीर कसले कसले टॅबलेट्स दिल्ले मागीर ऐकून घे. म्हाका दिसता डॉक्टरान बरें योग्य अशें आन्सर सांगला की तुमी ENT स्पेशलिस्टाक मेळा. एंडोस्कोपी इज नॉट द ओनली आन्सर. तुमचे वोकल कॉर्ड्स पळोवपाक जाय आनी दुसरें म्हणजे जे दॅर इज समथींग कॉल्ड सिंगर्स नोड. जे लोक गातात किंवा जे लोक खूप रियाज करतात किंवा जे टीचरी व्हडले व्हडले शिकयतात किंवा मोठ्या मोठ्यान उलयतात तांकां हे प्रॉब्लेम्स कॉमन असतात. ते तुमकां आसा जाल्यार तुमकां पळोवचें पडटलें आनी बऱ्याचशा ENT डॉक्टरा कडल्यान तुमी ट्रिटमेंट घेया. आनी त्याच बरोबर तुमकां वॉयस रेस्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द मॅनेजमेंट. So I think you should go ahead with that and then to give you a lasting relief and we will get a very good singer next time. Definitely we will enjoy your program on Prudent or some other media. I think आमकां एक दुसरो प्रश्न आयला आसा. हॅलो हॅलो या दोतोर हांव जॉयस उलयतां. जॉयस बाय विचार. म्हाका न्हू रोखडी थोंडी जाता. मातशें उदकां हात घायला म्हणटरी रोखडी थोंड जाता आनी आज म्हाका जालो हा. आतां आनी मागीर पुलमा बोता कू 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 जाता आनी आज पयर थोंड जाली आनी म्हाका थोंड जाली आख्खी शीर भितर मान बी दुखो लागली. वखद गेल्यार देखून म्हाका 3 दीस कंटिन्यू घेता आसता बारान तेदो भार जाता म्हळ्यार अशें करून गोणेश येता जेम येता केसले हांव मागीर निंदल्यार देखून म्हाका कोण वयत जाल्यार देखून उठायला देखून आनी न्हीद येता. ओके डोंट वरी जॉयस I understood your problem. एक म्हणटा तें थंड उदकान घालून ना थंड उदक पिवन थंडी जाता ती फट खबर. कित्याक आदले शेतकामती पळय आशिल्ले ते पावसान सुद्दां काम करताले तांकां थंडी जायनाशिल्ली.
Joyce must be having something to do with lungs called hyperreactive lung disease. भुरगेपणान जरी तर येता ताका ब्रोंकियल आस्मा म्हणटा आमी. इफ इट कम्स एट दिस एज वी कॉल इट ब्रोंकायटिस. तर जॉयसान एक बरो लंग स्पेशलिस्ट, पल्मनरी स्पेशलिस्ट आमचे सांतिनेज, इट इज कॉल्ड नाव डिपार्टमेंट ऑफ पल्मनरी मेडिसिन. थंय वचून एक लंग फंक्शन टेस्ट केल्यार बरें. एंड इफ शी डज अ लंग फंक्शन टेस्ट they will give her some inhaler, taka inhaler ditle, and with that inhaler her bronchus will remain open and she will have no more cough and cold and wheezing at night. So what she requires is a good pulmonary specialist. She can deworm herself, dantanche वखद घेवपाक जाता आणि counts करून eosinophil count करूंक जाता. But all this will be suggested by a pulmonary specialist. मागीर जॉयस भाई जशें डॉक्टरान सांगलात किंवा छातयेचे किंवा पोलमाचे तज्ञ दोतोर आसतात, जशे आमचे हांगा सांतिनेज हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटचे, थंय तुमच्यान मेळूं येता किंवा तुमकां जाय त्या तज्ञ छातयेच्या दोतोराक मेळात. योग्य ते तपासणी करतकूच योग्य वखदान तुमकां बरें दिसतलें, कारण व्हडले अशें मेजर प्रॉब्लेम अशें दिसना. मातसो सर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 हां डॉक्टर, म्हाका ओवर वेट आसा. म्हाका व्हेजिटेबल सांबाळाय डॉक्टरान. कसले व्हेजिटेबल बरे? ओव्हरवेट आसा म्हटलें तुमी? हय, तेका लागून जेवण तितले जेवण नाका म्हणल्यार शीत बी व्हेजिटेबल चड सांबाळा. व्हेजिटेबल कसले सांग दोतोर, कित्याक कोण सांगता Very good भेंडे question. खाल्यार बीन्स आहा आनी युरिक एसीड आहा म्हणून. बीन्स खाल्यार तूं युरिक एसीड आहा वालपापडी. आनी नको कसले बरे ते? हे सगळे आयकनाका मातशें, हय म्हणजे आयक मातशें. हय कॅबेज घे, हय कॉलीफ्लावर हाफ बॉइल्ड, हय फ्रेंच बीन हाफ बॉइल्ड, तिडकी मिडकी हाफ बॉइल्ड, हय अनियन्स अँड टोमॅटोज, हय कातर आणि भरपूर खा. कळ्ळें न्हय? म्हाका दिसता तांच्या प्रश्नाक जाप मेळ्ळे आसतले. हॅलो हॅलो या हॅलो हां विचारात. हांव गोपाळ सुर्लकर उलयतां, सुर्लाच्यान दोतोर. हां विचारात, प्रश्न विचारात. म्हाज्या आईची शुगर जे 180 to 220 अशी सदांच आसता. तिका एज्युलेक्स 2 mf आणि टॅबलेटी 7 to 8 टॅबलेटी कंटिन्यू चालूच आसता. व्हेरी गुड. व्हॉट इज द डायट अँड एक्सरसाइज? हॅलो डायट, आहार आणि एक्सरसाइज. सर द फोन कट झाला, बट यू कॅन एड्रेस दिस इश्यू एज इट इज. म्हणजे तुम्ही सांगा मागीर डायट कितें इट हॅज टू बी. प्रत्येक पेशंट पळय गोंयांत पळय आमी पळयता डायबिटीसाच्यो पेशंट, ते फक्त आमकां म्हाका डायबिटीस आसा हांव ही गोळी घेता. दॅट इज नॉट द आन्सर. करेक्ट. आर यू फॉलोइंग डायट अँड एक्सरसाइज? पयलो डायट आनी एक्सरसाइज. डायट म्हणजे ऑन टायम, this amount of food is equal to so many calories and I'm eating so many times per day plus exercise. ही दोन वस्तू कर, मागीर डायबिटीस will get controlled. आमी कितें करता गोंयांत? नागयता. गणेश टायमार कोण साकर करिना, कित्याक गोड वस्तू खावपाक मेळटा. दिवाळी टायमार कोण साकर करिना. आनी वी आर सेक्युलर कंट्री, एटलीस्ट आवर स्टेट इज सेक्युलर. So the Catholics celebrate Ganpati and Diwali, they eat well. And the Hindus also eat well during Christmas. So we're eating sweets throughout the day. बरोबर. मग असं म्हणजे जसं तुम्ही सांगला की आहार, तुमच्या आहाराचे सारखे लक्ष दवरा. जसे डॉक्टर आता सांगला की कितें कितें आसपाक जाय. तुम्ही जर ही कार्यावळ सारखे मन लावून ऐकता जाल्यार डॉक्टरान सगळे भाज्यांची नांवां घेऊन सांगला, ते सगळे मातशे उकडात, म्हणजे हाफ बॉयल करात आणि आहारान दवरल्यार तुमचे पोटूय भरतले. योग्य वेळार खायात, खूप वेळ उपाशी रावू नाकात. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. डोंट कीप युअर सेल्फ हंग्री फॉर अ लॉंग टाइम, यू एंड अप इन इटिंग लॉट ऑफ थिंग्स. Can I get 1 minute? येस, व्हेरी मच. जरी तर कोणूय बसता आणि आमचो तो इडियट बॉक्स म्हणटा तो पळयता जाल्यार एक सिरियल कॉमेस कर. एडवर्टिजमेंट पळय आयलो तेन्ना हे पांय अशें करपाक कॉमेस कर. तो पयलो पार्ट सिरियल काबार जावतकूच, नवो एडवर्टिजमेंट येवतकूच आत अशें कर. नेक्स्ट एडवर्टिजमेंट आयलो म्हणटकूच पोट अशें कर. आणि नेक्स्ट एडवर्टिजमेंट आयलो म्हणटकूच अशें कर.